नमस्कार योकार तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. जसे तुम्ही जाणा आसतले असेंब्ली सेशनाचो आयज 4थो दीस म्हणजे फाटले जे 3 दीस जाले जे 3 दीस बजेटाक खातीर डेडिकेटेड आशिल्ले आणि तसोच आयज हो 4थो दीस. सो आयज असेंब्लीन कितें कितें घडटले तेजे भायर काल कितें कितें घडले हेजो नियाळ घेवपाक लागून ही खासा बुलेटिन आमी तुमकां लागून हाडलेली आसा डायरेक्ट असेंब्ली कॉम्प्लेक्सांतल्यान. जाल्यार आमी कालच्या दिसाक पळयले जेन्ना बजेटाची स्पीच सगळ्यांनी हे फाटले 3 दिसान दिल्यो तितून विजय सरदेसाय जो आमदार फातोर्डेचो आसा तेणे म्हटलेले हे जे बजेट आसा ते चिप्स बॉक्स सारखे म्हणजे खावपाक तितून कमी वारो चड अशें विजय सरदेसायान म्हटलेले. मागीर काल तेजेर सीएमान उत्तर दिल्ले आसा आणि तेणे जे उत्तर दिलां तेणे म्हटलेले आसा की तेंचे जे बजेट आसा ह्या वर्साचे जे बजेट आसा ते बजेट गणपतीच्या चवथीचे माटोळे सारखे म्हणजे चवथीक जी माटोळी आमी हाडटात ते चवथीक माटोळेक विविध तरेचे फळां विविध तरेचे मागीर भाजी विविध तरेचे जे रानान मेळपी जे सामान असतात ती आसात आणि ती खावपाकूय मेळटात. तशी समज खावपाक मेळनाशिल्ल्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो रियूज करूंक मेळटात. समज सारक्योच रियूज करूंक मेळना जाल्यार त्यो खत अशें वापरूंक मेळटा. खरें म्हणल्यार आमच्या विधानसभेंतल्यान एसटी रिजर्वेशन मेळटलो आमचो प्रयत्न आसा. म्हज्या टेन्युअरांत आमी तें रेजोल्युशन हांगासर पास केलें. हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. बऱ्याच जाणांक म्हज्या एसटी भाव आनी भयणी घालपा खातीर म्हणजे म्हाज्या इतको फॉलो आनी कोणी करूंक ना आसतलो. हांगा पास केल्या उपरांत कंटिन्युअसली हांव थंयचो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसतलो किंवा होम मिनिस्टर आसतलो हांकां सांगून हांव जेन्ना जेन्ना होम मिनिस्टर मेळटा तेन्ना तांकां तें रिमायंडूय करता. फाटले फावटी सेम थिंग जालें जेन्ना एसटी बील फाटले फावटी राज्यसभेन येयलें तेन्नाय तसोच विरोध केलो आनी ते बील फुडें गेले. ह्याय फावटी परत एकदां काँग्रेसीन तेंच केलें की एसटी रिजर्वेशन दिवपाचें काँग्रेसीक ना अशें म्हाका दिसता. कारण म्हणजे आमकां 27 रिजर्वेशन येवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आशिल्लो की एसटी रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून. बट काँग्रेसीक खरें रिजर्वेशन हाडलेलें नाका हांगासर. त्याच पद्दतीचो काँग्रेस म्हणजे हांगा जमवना म्हणून थंय विरोध करून दुसरेय फावटी जे आहा पळय हें बील पूश करपाचें काम तेंच्यांनी केलें. त्या खातीर 27 जर चुकून रिजर्वेशन मेळ्ळें ना जाल्यार ताका काँग्रेस जबाबदार आसतली अशें म्हाका दिसता. सो आता सीएमान कितें सांगले ते तुम्ही आयकले आसतले. जशें गोंय विधानसभेन जशें वातावरण तापता तशें खंय तरी काल लोकसभेन वातावरण तापलें आनी जे एसटी रिजर्वेशन बील जे गोंया खातीर खूब म्हत्वाचें आसा कित्याक गोंयान एसटी भावांनी खूब असो आंदोलन केलें आनी हे जे तांकां रिजर्वेशन ते मागतात पूण तेजेर जेन्ना चर्चा सेंट्रलाक लोकसभेक जावपाची आशिल्ली थंय खंय तरी काल बोवाळ जालो आनी हावज एडजर्न जालो. सो तेजेर सीएमाची कितें म्हणणें आशिल्लें ते तुमी आयकलें. जाल्यार तशेंच आतां जेन्ना सुदीन ढवळीकर मंत्री जेन्ना हांगा पावले तेंचे बी तेजे एसटी रिजर्वेशनाचेर तेंचे कितें म्हणणें आसा ते आमी पयलीं आयकून घेवया मागीर फुडलो जो आढावा आसा तो घेवया. काँग्रेस आनी बाकीचे जे पक्ष आसा तांकां सध्या कितें करचें आनी कितें न ती खबर ना. पूण हांगा आपाचो आमदार साम्बाचेर उलोवपाक वयल्यान तुमी समजात साम्बा खंय विधानसभा आपूण 7 आमदार सगळ्या कितें करता सगळ्या बेशी करता अशें ताणें हांगा उलयलो. ताणें गब्बराचें हें दिलें कसल्यो गोश्टी कांयच करनासतना स्वता कर्तृत्व सिद्ध करनासतना ह्यो गोश्टी काही लोक करतात. आज जगात 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आमी केली आनी आमी 3रे आनी 4थ्या जाग्यार आयले. त्या खातीर आतां मुखार नक्कीच बरें काम करतले सगळ्यांनी. काँग्रेसी एसटी कम्युनिटी पडिल्ले ना म्हणटा पूण पडूं ना. इतले ट्रिलियन इकॉनॉमी आमची जाली आनी ताजें कौतूक करून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शुभ हे दिवन तांणी हें मुखार व्हरपाक जाय आशिल्लें तें तांणी केलें ना. हें लक्षांत हाडा. कारण पयलो आसा आमचे US दुसरो आसा चायना आनी हे इतले आसा तेनी जर वास्ट डिफरन्स बिटवीन चायना आनी US आसतना आमी आमची प्रगती केली. ही प्रगती मुखार कशी वचपाक जाय हें पळोवपाचें सोडून असले गोश्टी करप हें बरोबर न्ही.
सो तुम्ही आता पळयले आसतले सीएमान आणि एक मंत्री जो ढवळीकर आसा तेणी काँग्रेसीचेर सनसणीत आरोप घातलेलो आसा की तेंचे म्हणणे अशें आसा हे जे सगळे एसटी रिझर्वेशनाचे अगेन्स्ट काँग्रेस आता कशी वावरता तेजेर ते उलयल्ले आसा जाल्यार आयज गोंयचे विधानसभेन कितें कसले डिपार्टमेंटाचे प्रश्न येवपाक शकतात जेन्ना फर्स्ट क्वेश्चनार आसता त्या क्वेश्चनारान खंयचे डिपार्टमेंटाचे प्रश्न येवपाक शकतात ते हांव तुमचे मुखार घेवन येयल्लो आसा जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंट आयज लिस्टान आसा तशेंच वुमन एंड चायल्ड पब्लीक हेल्थ फॉरेस्ट अर्बन डेव्हलपमेंट टीसीपी आणि आयटी ही जी डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटाचे प्रश्न जे आसात ते आयज येवपाक शकतात आणि त्याच बरोबर जे डिमांड्स आसात डिमांड्सान जो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय जो आसा ते सुभाष फळदेसायचे मिनिस्ट्रीचे अंडर तेंचे अंडर कितें जी खातीं आसात त्या खात्यांचेर आयज सांजे डिमांड्स येवपाची शक्यता आसा सो तेजे वांगडा आतां आमी पळोवया पणजे जी स्मार्ट सिटी जाल्या ते स्मार्ट सिटीचेर खुबशे वयता थंय आमकां रस्त्यांचेर आतां पॉथ होल्स दिसतात स्मार्ट सिटीचे जे मिसमॅनेजमेंट आसा ते सगळे दिश्टी पडटा हेचेर पणजेचो आमदार तसोच रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात कितें उलयलो ते आमी थोडक्यान आयकून घेवया. I will inquire with the commissioner. तर सांतिनेजूय तसेच प्रॉब्लेम असेल. Let me inquire with the commissioner. सो And once I get a report, लास्ट इयर रिपेअर केलं बाबा बाटल्यान ते फुटपाथ घातलेले ते फुटपाथ सुद्धा ते Pavers गेले सगळे पेवर्स repair गेले केले. सगळे. see, Butland there is sudden problem asta. Water when the water comes directly rushing from the hill. You understand? We always have a problem as far as Butland is concerned. That's the reason we wanted to have that concrete road done. But that could not be complete. But we'll look into it. I'll just tell the commissioner basically to do, and then after that I'll speak to the PWD to be supposed there. मस्जिदाकडे म्हणटा तुम्ही कॉन्क्रीट रस्ते करपाच्या मस्जिद बाटल्यान ना ना हिंगा सावन करपाचें जालें ते हूंय ते DTR रस्तो ते कपेला कडेन कपेल जावन हय DTR टू पिलर तो दॅट इज सेपरेट नो दिस इज मस्जिद टू सर्कल बाटल्यान मस्जिदा कडल्यान पेवर्स आसा ते उदय मडकयर बीन रावता. earlier they had promised that they would do it of concrete as far as smart city is concerned. So that also was part of the smart city because it falls in Panjim. But then after that I think certain areas they have dropped off. So we will just see. Now the new MD also comes, but if there is any funds left of the smart city that we'll have to check. सो न्यू एमडी बरो आसा आता Huh? न्यू एमडी येला तो बरो आता. See, important mean आमकां काम जाल्लें जाय. I'm just trying to tell you, we'll get our work done. So बरो हा तो वाईट हा. बाबूश sir, but ना वो ऐकता का म्हणटा एमडी ना वो. almost completed, no? But What is that? smart city work has been completed, no? But still the people of Panjim are suffering. हय No, see, what has been completed in the sense what they had said. They never said it is 100% complete. They said it is 80%, some 90%. No. So what is that 90% and 80%, like 20% where that gap is that we will have to see. Now the new MD basically has just taken charge just 2 months back. And now it's the monsoon season also. So we will get to rectify whatever the mistakes has been done. As far as the bus stops are concerned, there is some issue as far as the tendering process is concerned. So we will look into it, sir. We will look into it. स्मार्ट सिटीचे जे त्रास आसात ते सगळ्यांकूच जातात पूण आता लिडर ऑफ ऑपोजिशन पावलेलो आसा आणि तेणे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान जे कितें सीएमान आणि सुदीन ढवळीकरान जे आरोप केल्ले आसात तेजेर लिडर ऑफ ऑपोजिशन कितें उलयतात तेजेर आमी थोडक्यान आयकून घेवया तेंचे. तर काल एसटी रिजर्वेशन बील येवपाचें आसलें हांगा लोकसभेन आनी मागीर इंडिया एलायन्सान आनी काँग्रेसीन अपोज केलें ताका लागून बोबाळ जालो. बिल येऊ ना. बील एक मिनिट पयलीं इसकायत गोंयकार आयच्या दिसाक म्हाका दिसता इंग्लिशीन एक म्हणी आसा बेटर लेट दॅन नेवर. आनीक गोंयच्या मुखेलमंत्रीक बेटर लेट दॅन नेवर हांव म्हणटा कित्याक काल पयलींच्या दिसाक एक नोटिफिकेशन आयलें अस्मिताय दीस ओपिनियन पोल डे हें सेलिब्रेट स्टेट लेवलार जातलें म्हणून. हें प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन हांवें ह्या हावजान घातलेलें आनी जेन्ना घातिल्लें त्या वेळार आमी रिक्वेस्ट केलेलें त्या सरकाराक की ओपिनियन पोल डे अस्मिताय दीस हो स्टेट लेवलाचेर सेलिब्रेट जावपाक जाय. आनीक खुशालकाय म्हाका भोगता कित्याक इट इज ऑलरेडी बीन नोटिफिकेशन इज कम आउट एंड इट वील बी सेलिब्रेटेड एज अस्मिताय दीस. आज म्हाका दिसता हो दीस खूब म्हत्वाचो आशिल्लो कित्याक इट इज वॉज बिकॉज ऑफ दीस डे दॅट टुडे वी स्टँड एज गोवा
It is because of today that Dr. Pramod Sawant stands as the Chief Minister. I stand as an MLA, as leader of opposition. नाला आमी हुई ना हुई एक डिस्ट्रिक्ट आसपाचे. आज is a very important historic day on the contribution of पंडित नेहरू. आज मुखेलमंत्री जाय तो पंडित नेहरूचे उलयता त्या दिसाक आमकां चोवपाक जाय तो कितें उलयता, बरें उलयता जाल्यार इट वॉज बिकॉज ऑफ पंडित नेहरू, इट वॉज बिकॉज ऑफ द काँग्रेस पार्टी, इट वॉज बिकॉज ऑफ दोतोर जागसिकेर, आमचे साबू देसाय जावं चंद्रकांत केणी, उदयबाब बेंब्रे, सगळे हे जे पड आहले इट वॉज बिकॉज ऑफ देआर डे. आनी खुशालकाय म्हाका जाता. आनीक म्हाका दिसता आयच्या दिसाक बारीकशे हेल्थाचें, TCPचें आनीक ITचें क्वेश्चन्स वील बी डिस्कस्ड. बट इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स. कालच्या दिसाक वी रेज्ड अ पॉयंट ऑफ ऑर्डर. विरेश स्टूड अप, I stood up that TCPचे आन्सर दिनाय. All the answers are said that they are sub judice. When you say that the answers are sub judice today, any matter that is in court, information should be given. Forget about the discussion. What stops the minister from giving the information? Whether TCP department should be renamed as sub judice department also प्रश्न झाला. Whether we will be able to discuss the grants, demand of grants, कित्याक Raj Bhavan, governor we cannot discuss these demands for grants. Same way, whether this will be allowed. कोणागेली ड्युटी ही ड्युटी सभापतीची. सभापती आज एम्पायर दिसता. सभापती seems to be player of the ruling. And this is a very, very sorry state of affairs. How can the department be yes builder and no MLA? How can that be? So this is something today. So yeah, Speaker, what he's giving us an opportunity to speak or no. जो प्रश्न तुम्ही मांडलो about the ST bill, the Congress did not oppose it. Just telling you, it was not put. There was another thing with regards to Bihar. Okay, that was a constitutional crisis. Do not put that thing that they opposed it. Was it tabled? It was not tabled in the first place. So let it be tabled. And our captain, South Goa MP, has taken this issue, consistently spoken on this issue. So let them table it. They have to table it again. Kitli billing ele. So many bills that are tabled, they have to be this. What stops them from tabling it again? Let them table it again. So let's not divert the attention today. The focus should be on the corruption in the tourism department, on beach cleaning scams, on how footfalls have fallen, and you will see how we expose them. Also the social welfare department as their demands are, we will prove to them that their department has failed the people of Goa. सर सीएम म्हणटा की सर बिल तुमकां काँग्रेसीकूच येयल्लें नाका अशें. तो CM कितें म्हणटा, CMाक आन्सर हांव दिवपाना. We have said that very, very specific. We are with the ST people. We have fought for it here. And in the parliament, it was not tabled. Okay, it was not tabled. Let them table it. There was another issue that was being discussed before. That was their tactic. When they knew that there was noise happening, they purposely bought it to make sure that this doesn't come. When there were people or MPs wanting to be heard. Why do you bring it at that time? This is a tactic of the BJP to divert this. They didn't want it to get it. सीएमान म्हटलं समज 27 येणार तुम्ही काँग्रेस जबाबदार असतो. CM जायता रे पयलीं CM 27 येता. सो आता तुम्ही ऐकलंय ते लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमावचे तेजो बायट आयकलो. सो तेंचे कितें म्हणणें आसा ते तुम्ही ओवरऑल आयकले. जाल्यार आता आमचे फुड्यान पावलेलो आसा विरेश बोरकर, जो सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकर पावलेलो आसा. तेजे जे काल लोकसभेन जे कितें घडलें तेजेर कितें म्हणणें आसा तें आमी आयकून घेवया. पळय कितें आसा सेंटराक कितें घडटा, कित्याक लागून जाला तें तांकां चड खबर आसतलें. पण ST रिजर्वेशन हो डिमांड जो आसा हो आमी विधानसभेन घातलेलो आनी तो जावपाक जाय. पूण आमचो प्रत्येक वेळा डिमांडान जावं बाकीचे जे प्रोटेस्ट वचून केल्ले आसा, सो हो डिमांड जो आसा सेंटरांतल्यान करून हाडपाक जाय आनी सरकारान हो डिमांड जो रिजर्वेशनाचो तो फुलफील करपाक जाय हेंच म्हाका तरी दिसता. आरजीचो कितलो तेंको आसा आरजी आमी प्रत्येक वेळा जेन्ना ST रिजर्वेशनाचो इश्यू येयल्लो आसा प्रत्येक वेळा आमी सपोर्ट केल्लो आसा.
विरेश बाब तुका दिसता की काल जे प्रपोज केला पळय तेंच्यांनी बोवाड केला तो काँग्रेसीन मुद्दम केला अशें दिसता तुका? पळय ते तुमी सारके काँग्रेसीक विचारचें पडटलें, काँग्रेसीच्या लिडरांक विचारचें पडटलें. आमी तुमकां सांगपाक शकना. तेंचे कडल्यान तुमी क्लॅरिफिकेशन घेया की बाबा कित्याक लागून उपज त्या टायमार ते बोवाळ जाला, कित्याक लागून हें केलें. कित्याक आमकां खबर ना त्या टायमार कित्याक जालें. ओके, सीएम म्हणटा की माटोळी सारके गडगड सारके बजेट आसा, तुका दिसता तशें आसा? पळय माटोळी सारकें बजेट म्हणटा पळय, आतां दोंगरूच काबार जाता. माटोळी खंयच्यान हाडटले? माटोळीक जे सामान हाडटा आमी, जे माटोळीक लायता ते दोंगरा वयल्यान हाडटा. तुमी मातशें सीएमाक विचारपाचें की दोंगर सोंपता, माटोळीचें सामान खंयच्यान लायतले? तूं म्हणटा बजेट माटोळी जी आसा त्या भशेन बजेट म्हणटा. सो बजेटूय सोंपतलें समज दोंगर सोंपता जाल्यार. सो ते मातशें विचारपाचें म्हाका दिसता. प्रेस भावांनी सगळ्यांनी विचारपाक जाय सीएम. सो आता तुम्ही ऐकलं विरेश बोरकराचे कितें म्हणणें आशिल्लें ते म्हणटात की डोंगर कापणी समज जाली जाल्यार जी माटोळी आसा ती माटोळी आमकां कशी मेळटली काय म्हणून ते उलयतात. सो आता हेजेरूच जे चिप्साचे जे उदाहरण दिल्ले जे फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय जे आसात तेंचे कितें म्हणणें आसा ते आमी थोडक्यान आयकून घेवया. एसटी रिजर्वेशनाचें बील काल येवपाचें आसलें लोकसभेन. इंडिया एलायन्स आनी काँग्रेसीन बोबाळ केलो आनी मागीर हावस एडजर्न केलें. मागीर तें बील थंयच उरलें. हय, मात एसटीचें बील न्हू सर ते गोंयाक लागून कितले जावपाक जाय इश्यू हांवें काडिल्लो. सर कितें जालें ताजेर ओके सर, तुम्ही पॅकेट भेटलेले विधानसभेन आनी आतां सीएमान सांगला की माटोळी सारके बजेट आसा, ताचेर सर तुमकां कितें म्हणचें दिसता? सीएमाक खबर नासतलें की ह्या दिसांनी प्लास्टीकची माटोळी वापरूंक जाय. बीजेपी सरकार येवन गोंयची प्रथा चवथीची प्रथा पसून हाडल्या आनी ती प्लास्टीकची माटोळी केल्या. तशें ताजें बजेट तें सगळें दिसपाक बरें दिसता पूण एक्चुअल तातूंत कांय अर्थ ना. तें हांवें दाखोवन दिल्लें. GSDP फिगर्स 21.47 वाडूंक जाय हो ग्रोथ मेळपाक. 12% 14% तो सांगता तशें न्ही. 21.47 वाडूंक जाय हें हांवें काल दाखोवन दिलां. सो सरकारान जें कितें केलां तें बरें दिसपाक केलां. नाजाल्यार बजेट प्रेजेंट करतना डिस्कशन कित्याक जायना? बजेट सेशन फुडें कित्याक व्हरता? वोटर अकावंट कित्याक घेतात? कित्याक हें शेणिल्लें बजेट. सो ही आशिल्ली अपडेट गोंय विधानसभेच्या कॉम्प्लेक्साच्यान थेट तुमच्या मुखार आमी हाडली. आनी हितून असेंब्लीची जी अपडेट आसा ती तुम्ही गोमंतक टीव्हीचेर पळोवपाक विसरू नका. आमी दिसभर असेंब्लीन ज्यो कितें घडामोडी घडटात त्यो आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. गोमंतक टीव्हीचे जे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आसात, युट्यूब सबस्क्राईब करपाक विसरू नाकात. तशेंच फेसबुकार आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करपाक विसरू नाकात. ज्यो कितें असेंब्लीचे घडामोडी घडटात दिसभराचो जो नियाळ आसा तो आमी सांजचे आमचे संपादक संचालक राजू नाईक सर आणि जो चीफ रिपोर्टर आसा अवित बगळे सर त्यांचे वांगडा आमी हे जो कितें आयज असेंब्लीन घडटा ते आमी सांजे आयज पावयतले. सो अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या